के जाधव आणि जमीन हडप प्रकरणात एक वांगडी समितीचो अहवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचेकडेन सुपूर्द केलो। 10 म्हयन्याच्या रिकॉर्ड ब्रेक वेळान आपूण हो अहवाल तयार केल्ल्याचे के जाधव हांणी सांगले। वाघ संरक्षित वाठाराविशीं राज्य सरकारान दाखल केल्लो अर्ज आनी गोवा फाउंडेशनान दाखल केल्ल्या अवमान याचिकेचेर सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमार मेरेन तहकूब केल्या। फुडली सुनावणी 6 नोव्हेंबराक जातली। सरकारान आनी गोवा फाउंडेशनान केल्ल्या अर्जाचेर जाप दिवपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्या। RSS आनी हेर संघटना देशांत फूट घालपाचो यत्न करतात। सरकारान दोळे उक्ते करून देशाची अखंडता अबाधित दवरपा खातीर काम करप गरजेचें आसा, अशें विधान दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केलें। बुधवारा मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सार्दीन उलयतालो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा होम स्टे आनी कॅरावेन धरणांचें लोकार्पण केलें। सांगे, केप्यां, धारबांदोडा, सत्तरी, दिवचल, काणकोण ह्या म्हालांक ह्या होम स्टे धरणाचो फायदो जातलो। गोंयांतलो ग्रामीण भाग, संस्कृताय आनी हेर नव्यो गोश्टी समजून घेवपाक आनी पळोवपाक मेळटल्यो, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। गोंयकार आतां सुशेगाद उरुनात। दर एका अन्याया आड ते आतां आंदोलना वरवीं आवाज उठोवपाक लागल्यात। नावशी मारिना प्रकल्पाची गरज ना, कारण अशा प्रकल्पांक लागून सैमाचो इबाड जाता, देखून सरकारान तो हाडचो न्ही, अशें स्पश्ट मत राज्यसभा खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान उक्तायलें।
हॉटेलकार बेकायदेशीरपणान दलालांक हाडून पर्यटकांक त्रास करतात। अशें करपी हॉटेलवाल्यांच्या अबकारी परवान्या सयत हेर परवाने रद्द करून हॉटेल धनियाचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। बुधवारा सकाळी मडगावच्यान मुंबय वचपी मांडवी एक्सप्रेस ट्रेनीच्या निमण्या डब्यान अचकीत पेट घेतलो। उज्याची म्हायती मेळटाच सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनाचेर हो उजो नियंत्रणात हाडलो। ही ब्रेक बायंडिंगाची घडणूक आशिल्ल्याचे स्पश्टीकरण कोकण रेल्वेचो सरवेवस्थापक पवन घाटगेन दिली। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच जीवितहानी जावं ना। गोंय हे सोबीत सुंदर सैमा वांगडाच धर्मीक एकचारा खातीर फामाद आसा, पूण हालींसराक सुवार्थी लोक धर्मामदीं दुस्वास निर्माण करून धर्मीक फूट घालपाचो पुराय यत्न करपाक लागल्यात। देखून ह्या सगळ्याक एकवटान विरोध जावप गरजेचें। सरकारान हातूंत लक्ष घालून धर्मीक फूट घालप्यांचे कारवाय करपाक जाय। फुडाऱ्यांनी लेगीत लोकांमदीं एकचाराच्या तत्वाचे पालन करपाचे आवाहन करचें, अशें साबार थाराव एक पावल एकचाराचे संघटनेन लोहिया मैदानाचेर आयोजीत जाल्ल्या सभे वेळार घेतले। शिवोले 7-2 चाकी बॅटरी सयत रिक्षा चोरपाच्या प्रकरणात हंजून पुलिसांनी गणेशा नगर कोलवाळ हांगच्या अफजल अहमद शाह या कावला अड्ड्याच्या धन्याक अटक केल्या, जाल्यार 4 नेणट्यांक सुधार घरात धाडले। कूळ मुंडकार केशी बेगीन निकालात काडपाक खास मामलेदार नेमतले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांकां दिलें। पेडणेच्या कूळ मुंडकार केशी निकालात काडपा विशीं बुधवारा आमदार जीत आरोलकर आनी मुख्यमंत्र्याची खास बसका जाली। ह्या विशीं आमदारान मुख्यमंत्र्याक निवेदन भेटयलें।
25वे अखिल भारतीय कोकणी साहित्य संमेलन मंगळुरात विश्व कोकणी केंद्राच्या प्रकारात नोव्हेंबरच्या 4 आणि 5 तारखेक जातले। संमेलनाची तयारी निमण्या पावण्यार पावल्या। या संमेलनात वांटो घेवप्यांचो आंकडो हजारां लागीं आसपाची आस्त आसा। तांच्या रावपाची आणि जेवणा खाणाची बरी व्यवस्था करपाची तकालस मंगळूरच्या वांगड्यांनी घेतल्या। या संमेलनातल्या अध्यक्षपदा खातीर भारतीय साहित्यकार हेमा नायक हांची निवड जाल्या, अशी माहिती अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कार्याध्यक्ष चेतन आचार्यान दिली। भुरग्यांच्या कला गुणांक माची मेळोवन दिवपी पहिले बाल संगीत संमेलन पिळगांवां जातले। येता त्या आयतारा 5 नोव्हेंबराक आयडियल हायस्कुलात या संमेलनाचे आयोजन केलां। कला आणि संस्कृती खात्याच्या आदारान नार्वेच्या सप्तसूर संगीत सांस्कृतिक विद्यालया वतीन संमेलनाचे आयोजन केलां। फेरीबोटींतल्यान यो वच करपी टू व्हिलरांक तिकेट लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा। टू व्हिलरांक दर म्हयन्याक 150 रुपयाचो पास काढून कितलेय फावट फेरयेंतल्यान यो वच करपाक मेळटले। जाल्यार 4 व्हिलरांक म्हयन्याक 600 रुपया पास काडचो पडटलो, नाल्यार एके फावटीक 10 आणि 40 रुपया फारीक करून क्रॉस करचे पडटले। सरकाराक फेरीबोटीचेर येणावळ येवची तशेंच आनीक बरे तरेन लोकांक सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक टू व्हिलरांक चार्ज करपाचें थारलां, म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। हरमलच्या गिरकर वाड्यावयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातल्या बेकायदेशीर बांदकामावयल्यान हायकोर्टान सरपंच बर्नर्ड फर्नांडिसाक धपको दिला। ताच्या बापायच्या आणि काकाच्या नावार आशिल्ली बेकायदेशीर बिल्डिंग 48 वरांत सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। तशेंच दांडो पेडणेच्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामांचो अहवाल 7 नोव्हेंबरा मेरेन सादर करपाचो आदेश खंडपीठान सरपंचाक दिला। मडगांवच्या नगराध्यक्षाच्यो कागाळींचो पाडो सोंपतोच ना। फाटल्या दिसांनी राजीनामो दिता म्हणून सांगून उपरांत दामोदर शिरोडकारान यू टर्न मारिल्लो। आता शिरोडकाराची नवी कागाळ।
शेजा गोवा ट्रक असोसिएशनान घेतिल्ल्या बसकेत शिगांव आनी 12 जण हांगच्या मायनिंगा खातीर ट्रक सुरू करपाचो निर्णय जाला। 1 वा 2 म्हयने बदला आमकां कायमस्वरुपी काम मेळचें अशी ट्रकवाल्यांनी मागणी केल्या। कलंगूट पुलिशेन सेक्सटॉर्शन रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। हातूंत पुलिसांनी गुजरातच्या दुबावीत हरीश हेमनानीक अटक केल्या। हरीश हेमनानी 3 बायलांचो वापर करून कांय वेवसायिकांचेर फटीच्यो बलात्कार केशी घाल्ल्यो। फटीच्यो केशी घालून ताणें 3 वेवसायिकां कडल्यान पयशे घेतिल्ले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सनान दिल्या। संवसारभर पर्यावरणाविशीं हुस्को उक्तायतात। पर्यावरणाचे समतोल इबाडत आसा। पर्यावरण आनी जनावरांच्या संवर्धनाची जापसालदारकी मनीस जातीचेर आसता। गोंयांत जनावरांची संवेदनशीलताय अजून जिवी आसा। देखून राज्यांत रान पर्यटन शक्य आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें। पर्यटनाचो सीझन चालू आसा आनी दर्यादेगेर अस्थायी शेक्सा खातीर सुमार 1400 अर्ज पर्यटन खात्या कडेन आयल्यात। पूण ह्या अर्जाची छाननी करून शेकां वांटून घालप हो विशय पर्यटन खात्या मुखार धर्मसंकट जावन रावला। शेक वांटपाचो विशय अजूनय उच्च न्यायालयांत प्रलंबत आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशाचेर शेक वांटपाचें भवितव्य थारतलें। हरमल वाठारांत नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ल्या बेकायदेशीर हॉटेलार बुलडोजर घुंवडावपाचो काम फुडें धुकल्ला। बेकायदेशीर हॉटेल मातये भरवण करपाक 31 ऑक्टोबराची तारीख न्यायालयान दिल्ली। हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळूना। देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवडावपाचें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातलें।
नोव्हेंबराच्या पहिल्या दिसा केंद्र सरकाराकडल्यान बरी खबर आयल्या। अर्थ मंत्रालयान ऑक्टोबर 2023 ह्या वर्साचे जीएसटी वसुलीचे आंकडे आयज म्हणल्यार 1 नोव्हेंबराक जाहीर केल्यात। या आंकड्या प्रमाण वट्ट माल आणि सेवा कर म्हणल्यार जीएसटी वसुली वर्साक 13% वाढून 1.72 लाख कोटी रुपया जाल्या। मडगावची स्कुलां शैक्षणिक स्कुलांत हाडपाची सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे स्वप्न आशिल्ले ते पुराय जावपाक पावले ना। मडगावची स्कुलां शिक्षणीक संकुलांत आयली जाल्यार शारांत ट्रॅफिकेची समस्या लेगीत पयस जातली। आताच्या सरकारान विधानसभेत मडगावां शैक्षणीक संकुल करपाचे आश्वासन दिल्ले, मात अजून सरकारान हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचे म्हणणे। पॉप्युलर झोन प्रबोधिनी स्कुलाच्या नव्या इमारतीच्या पायभरणे वेळार तो उलयलो। पेडणेच्या उपजिल्हो अधिकाऱ्यांक निलंबित करचो अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी केल्या। पेडणेचो उपजिल्हो अधिकारी बिल्डर लॉबीक आनी इन्व्हेंटरांक तेंको दिता आनी थळाव्या गांवकारांक फसयता असो आरोप मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी केला। मंगळारा फातोर्डेच्या घोगळ सर्कलाकडेन एका टेम्पो ट्रॅव्हलराक अचकीत उजो लागलो। घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाली ना, मात गाडयेचे मात लासून गोबर जाले।